प्रेज द लॉर्ड. देवाक कारकां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती आनी देवाक महिमा. तो वाखाणणीचो देव, ताचे थंय आमी सदांच येता आनी ताचे थंय आमी सदांच रावता, कित्याक तो आमचो देव जावन आसा, तो आमचो सांबाळणार जावन आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Love you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार अन्य भाशेन आमच्या जिव्या देवाक दिन वासुया. लेहिनामा कोराकीन तारामा शोकोरकेना लेब्रोहोन तारामा सिहित्रमा सोहोरिहिनामा करama लेब्रोहोन तेरे में सेमे कोराकीनामा करामान देरे बेशबारहिदा रिद्रमहान तोरोमो सेकेत्रमा सोहोरिहिनामा करामान दराबा. ग्लोरी. आमच्या देवाक दिन वासुया, कित्याक तो बरो आसा आनी आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान तो हाजीर आसा, कित्याक तो आमचो मोग करता आनी ताणें आमकां नेमल्यान, आमकां विसल्यात. पयात मोगाच्या भाव भयणांनो, उपदेशकचें पुस्तक आमकां सांगता 20 तिसरो आनी दुसरी ओळ. एक वेळ जल्मूंक आनी एक वेळ मरूंक, एक वेळ रोवंक आनी एक वेळ रोयलेले उमटून काडूंक, एक वेळ जिवेशी मारूंक आनी एक वेळ बरो करूंक, एक वेळ मोडूंक आनी एक वेळ बांदूंक. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, एक वेळ रडूंक आनी एक वेळ हांसूंक, एक वेळ दूख करूंक आनी एक वेळ नाचूंक, एक वेळ फातर भायर उडोवंक आनी एक वेळ ते नव्यान एकठांय करूंक, एक वेळ कुशीन सरूंक आनी एक वेळ एकठांय जावंक, एक वेळ सोदूंक आनी एक वेळ सणूंक, एक वेळ सांबाळूंक आनी एक वेळ भायर उडोवंक, एक वेळ पिंजूंक आनी एक वेळ शिवूंक, एक वेळ ओगी रावंक आनी एक वेळ उलोवंक, एक वेळ मोग करूंक आनी एक वेळ द्वेस करूंक, एक वेळ झुजूंक आनी एक वेळ शांतीन येवंक. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, उपदेशक शलोमन राजाचें पुस्तक जे शलोमन राजान बरयलां, तो म्हणटा हर एका वस्तूक एक वेळ आसा आनी त्या वेळा प्रमाणेच आमच्या दर एकल्याच्या जिवितान देवाची येवजण पुरी जाता. मोगाच्या भावेन पळय, एक वेळ आसता, त्या वेळार एक मनीस, एक भुरगे ह्या संवसारान जल्माक येता. हर एका वस्तूक एक समय आसा, वेळ आसा आनी तो ती वेळ, समय, काळ देवान ठरयला. मोगाच्या बाबा, आयज आमकां आमच्या जिवितान एक वेळ आसा, एक समय आसा. जायते फावटी आमकां दिसता आमच्या जिवितान आसा ते कश्ट, त्रास, दूख सोसून हे केन्ना काबार जातलें. पूण मोगाच्या भाव भयणांनो, सदांच मतीन दवरात, एक वेळ आसा, एक टायम आसा आनी तो टायम देवाचो. तो टायम मनशाचो ना मोगाच्या भाव भयणांनो, तो टायम देवाचो आसा आनी देव आपल्या टायमा प्रमाणे जण एकल्याच्या जिवितान काम करता, जण एकल्याच्या जिवितान काम करता. आयची सिच्युएशन आमच्या जिवितान घडी ती खूब कश्टांनी भरलेली आहे, पूण एक वेळ असो आसतलो त्या वेळार आमी खुशालकायेन मुरगोडटल्या, कित्याक हर एका परिस्थितीक एक वेळ आसा आनी ती परिस्थिती बदलूंक आमचो जिव्या देवाक ताक आसा, कित्याक तो आमचो गवळी आसा, आमी ताची शेळयो आनी आमकां केन्नाच कांय उणें आसचें ना, केन्नाच कांय उणें आसचें. जो देवाचेर विश्वास दवरता तो केन्नाच लज्जीत जावचो ना. सदांच मतीन दवरा, सदांच मतीन दवरात. मोगाच्या हालेलुया. माशाकी ओरा मा केरबेसे लिखुरी ही नमा देवाक दिन वासुया. ओ बाशे नमा कोरही नमा.
चोरूं येता तुई स्वामी म्हाका विसो दिता प्रसून नितोळ उदकांताय स्वामी म्हाका आपूण व्हरता पांचवो चोरूं येता तुई स्वामी म्हाका विसो दिता प्रसन्न नितोळ उदकांताय स्वामी म्हाका आपूण व्हरता स्वामी म्हजो गुळी कांयच म्हाका उणें ना स्वामी म्हजो गुळी कांयच म्हाका उणें ना सगळीं सांगाता गावया स्वामी म्हजो गुळी कांयच म्हाका उणें ना स्वामी म्हजो गुळी कांयच म्हाका उणें ना म्हज्या जिवाक नव्यान स्वामी म्हाका गोठाय दिता खुशाल वाटे वेल्यान स्वामी म्हाका चोरून व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान स्वामी म्हाका गोठाय दिता खुशाल वाटे वेल्यान स्वामी म्हाका चोरून व्हरता स्वामी म्हजो गुळी कांयच म्हाका उणें ना 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 ora mashere beshandere beshairarat हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देवाक आर्गां देवाक दिनवास देवाक स्तुती देवाक महिमा तो वाखाणणीचो देव त्या देवा थंय आमची वाखाणणी सदां काळ आसा आमेन आयचे देवाचें उतर घेवयात आनी त्या उतरान आमी आशिर्वादीत जाता पळयात धर्मयुद्धांचो इतिहास 5वो 20 सूर Acts chapter 5 verse 29 आनी थंय कितें म्हणटा धर्मयुद्धांचो इतिहास 5वो 20 सूर आनी 29 प्रतिपालून पेद्रून आनी धर्मयुद्धांनी अशें म्हटलें देवाच्या उतराक पालो दिवंक जाय मनशाच्या उतराक न्हू आमेन सो हय भागीरथ पेद्रू जो आमचो सगळ्यान व्हडलो जो देवाचो सन जावन गेला तो कितें म्हणटा
तर खेरीज भाशेन तो अशा भाशेन उलयता कितें तर देवाच्या उतराक पाळो दिवंक जाय, मनशाच्या उतराक न्हू. आमेन. आनी हें 100% करेक्ट आसा. आमी जायतीं जाणां आयज मनशांक लागून देवाच्या उतराक सोडलेलीं आसा. जायतीं जाणां आयज मनशांक लागून देवाच्या उतराक विसारलेलीं आसा. पूण देवाचें उतर खेरीज भाशेन दुसरे वाटेन सांगता. देवाचें उतर कितें म्हणटा आनी ते उतरा वरवीं आमी संपूर्णकायेन आशिर्वादीत जाता. पळय, देवाच्या उतराक पाळो दिवंक जाय म्हणटा, न्हू मनशाच्या उतराक. प्रेज द लॉर्ड. आयज जायतीं जाणां देवाच्या उतराचो अर्थ खबर ना, देखून खंय तरी आमी थांबता, देखून खंय तरी आमी एका स्वातेचेर आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमी आयज देवाच्या उतरान वाडोंक ना, आयज आमी देवाच्या उतरान भरोंक रावंक ना, देखून परिणामी आमी मनशांचेर डिपेंड रावता. आनी देवाचें उतर तेंच सांगता, मनशांच्या उतराक पाळो दिवं नाकात, पूण देवाच्या उतराक पाळो दियात. पूण आयज जर आमी पळयता जाल्यार आमची जंय आमी वयता थंय सगळीं जाणां मनशांच्या उतराक पाळो दितात न्हू देवाच्या उतराक. आमेन. परिणाम ह्यो जाता, जें देवा थंय जें सत आसता तें आमकां मेळना. आनी ज्या ताकाय सत मेळना त्या ताकाय आमकां सगळीच्या वाटेक वचोंकूच जायना. कित्याक भोव गरजेचें आसा, एकूच वाट जावन आसा जी आमकां स्वर्गार व्हरतली, ती म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी संपूर्णकायेन स्वर्गाच्या राज्यान वचोंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. बायबल म्हणटा जुवाचो पयलो अवेसर आनी 17वी ओळ, मोइजेसा वरवीं समृद्धी येयली, म्हटल्यार मोइजेसा वरवीं नियमशास्त्र येयलें, पूण जेजू क्रिस्ता वरवीं सत आनी ग्रेस येयली, कृपा येयली. आमेन. सो देवान आमकां जेजू क्रिस्ता सांगाताक एक वस धाडल्या. पळया, जॉन चॅप्टर 3:16 आमकां सांगता, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपलो एकलोच पूत म्हाका आनी तुका दिलो. ज्या वेळार तो एकलोच पूत म्हाका आनी तुका दिलो वा ओपलो, तो हेच्या पासत क्लियर सांगता, आमचो नाश ना जावच्याक, पूण आमकां सासणी जिवीत दिवच्याक. तर पयलें सजमोन घेवंक जाय, देवान आपलो पूत ओपला तुजी आनी म्हजे पासत. आमेन. ओपला म्हटल्यार कितें? देवान धाडला. प्रेज द लॉर्ड. देवान धाडला. प्रेज द लॉर्ड. आनी हें खूब म्हत्वाचें आसा. आतां त्या पुताक धाडटाना त्या पुता थंय सत आनी कृपा आसली. आमेन. आनी ही सत आनी कृपा आमी आयज घेवंक जाय. पळय, जायतीं जाणां आमी कृपा घेता, देवाची कृपा घेता, पूण देवाचें सत नाका. आमेन. ना, जेजू क्रिस्त सांगाताक दोनी पूण आयली, कृपा आनी सत. आमेन. सतमत हांव कितें सांगता तें, कृपा आनी सत ही जेजू क्रिस्ता सांगाताक आयली. प्रेज द लॉर्ड. देखून भोव गरजेचें आसा आमी ज्या वेळार पवित्र पुस्तक वाचता ती उतरां आमी फॉलो करूंक जाय. आमेन. फॉलो करूंक जाय. पळय, आयज जायतीं जाणां देवाच्या उतरान खबर ना म्हणून आमी सर्गीच्या राज्यांसून पयस आसा, आमी सर्गीच्या वाटे वरसून पयस आसा. देवाचें उतर आमकां सांगता कितें तर मनशाच्या उतराक पाळो दिवं नाकात. प्रेज द लॉर्ड. पूण देवाच्या उतराक पाळो दिया. हालेलुया. देवाच्या उतराक पाळो दिया. पळयात, जिवितान जे तुमकां सत सांगतलो वा सत तुमच्या जे दाखयतलो तें म्हटल्यार एकूच जावन आसा, पवित्र पुस्तक. आनी तेच्या भायर तुमकां सत कोणूच दाखोवंक शकना. तुमी म्हाजेरूय विश्वास ठेवंक शकनात वा आनी कोणाचेरूच विश्वास ठेवंक शकनात. कित्याक सत तुमकां दाखयतलो तो फकत पवित्र आत्मो आसा, आनी पवित्र आत्मो ह्या देवाच्या उतरान आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमी देवाच्या उतराक जेजू कडसून पयस ठेवंक शकना. आमी देवाच्या उतराक जेजू कुशीन काडूंक शकना वा जेजूक आनी देवाच्या उतराक कुशीन काडूंक शकना. कित्याक देवाचें उतरूच म्हटल्यार जेजू क्रिस्त आसा. जर आयज आमी देवाच्या उतराक जर कुशीन काडटा जाल्यार आमी जेजू क्रिस्ताक कुशीन काडटा. आयज जर देवाच्या उतराक आमी फटकिरी ठरयता जाल्यार आमी जेजूक आमी फटकिरी ठरयता. प्रेज द लॉर्ड.
ज्या वेळार जेजू ख्रिस्त येयलो तो एका कुडी सैमान येयलो, कुडीचें रूप धारण करून येयलो आनी सगळ्या मनशांक तो दिश्टी पडलो, मेलो आनी तिसरे दिसा तो जिवंत जालो आनी आयज तो देव बापाच्या उजव्या हातीक बसला. प्रेज द लॉर्ड. पूण आतां जेजू क्रिस्ताक आमकां पळोवंक जायना, पूण आयज जेजू क्रिस्ताचें जें उतर आसलें तें आयज जेजू ख्रिस्त आसा. आयज जेजू ख्रिस्त आमकां नजरेन दिश्टी पडना ना, पूण आत्म्यान दिश्टी पडटा आनी आत्म्यान महसूस जाता, आमी फील करता. प्रेज द लॉर्ड. देखून जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलेलें, ज्या वेळार ह्या संवसारान आसतना हांव बापा लागीं वयतलो आनी तो तुमकां एक शेराती धाडटलो, तोच तो पवित्र आत्मो, तो तुमकां एकटो सोडचो ना, तो तुमकां अनाथ सोडचो ना, पूण तो तुमच्या सांगाताक आसतलो. सो आतां पवित्र आत्मो आसा तो खेरीज भाशेन पवित्र पुस्तकान. आमेन. पवित्र पुस्तकान सजमोन घेयात, जो कोण पवित्र पुस्तकाक कुशीन काडटा तो देवाक कुशीन काडटा, जो पवित्र पुस्तकाची उतरां फॉलो करता तो देवाक फॉलो करता. आमेन. हालेलुया. सो भोव इम्पॉर्टंट आसा ह्यो धाकटुल्यो वस्तू, पूण आमी ह्या धाकटुल्याच वस्तूंक आमी कुशीन काडटा. आमेन. हे धाकटुल्या वस्तूंकाच कुशीन काडटा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जिवितान कितेंय करात पूण देवाच्या उतराक विशीं कांयच केन्ना उलयनाका, कित्याक तेंच आसा जें तुका सर्गा राज्यांत व्हरोंक जाता. आमेन. तेका ती ताकद आसा, देवाच्या उतराक ताकद आसा तुका आनी म्हाका सर्गीच्या राज्यान व्हरोंक. प्रेज द लॉर्ड. बायबल सांगता तारण देवाच्या उतरा वरसून येता. आमेन. तारण सॅल्वेशन देवाच्या उतरा उदेशी येता. रोमकारांत चॅप्टर 9:10 म्हणटा, जर तूं तुजे जिबेन म्हणशील आनी आत्म्यान सत मानशील जेजू ख्रिस्त स्वामी म्हणून, तर तुका तारण मेवतलें. म्हटल्यार देवाच्या उतरान आमचें तारण आसा. ओह मॅन. प्रेज द लॉर्ड. कितलें सोबीत तारण आमच्या जिवितान आसा, पूण त्याच तारणाक आमी विसारता आनी त्या तारणाक आमी कुशीन काडटा. हाव पॉसिबल, कशें शक्य आसा त्या तारणाक आमी, त्या सॅल्वेशनाक आमी सायटीक दवरूंक, कुशीक दवरूंक जायना बाबा. तें सॅल्वेशन इम्पॉर्टंट आसा, तें सॅल्वेशन इम्पॉर्टंट. सो पळयात, चिंतात, आमच्या जिवितान सगळ्यान इम्पॉर्टंट कितें मनशां आज आसा आनी फाल्यां ना. म्हणजे आज तुज्या सांगाताक आसतली, फाल्यां नासतली, पूण देवाचें उतर इम्पॉर्टंट. जर तुज्या लागीं कांय ना तरी पासून देवाचें उतर आसा जाल्यार तूं सगळ्यान ह्या संवसारांत गिरेस आसाय. आमेन. कित्याक जो कोण देवाच्या उतराक फॉलो करता तो बापान धाडलेल्या तेच्या पुताचेर विश्वास दवरता. आनी बाप सांगता, जो कोण म्हज्या पुताचेर विश्वास दवरता तेचे थंय हांव आसतलो. तो साशणीक जिविताचो अधिकारी आसतलो, ताचे थंय जिवीत आसतलें. आमेन. आनी तें जिवीत नाश जावचें ना, आनी तें जिवीत म्हटल्यार जेजू ख्रिस्त. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जीजस. हे दिसा पासून, त्या वेळा पासून, तुज्या उतरान पासून, तुजें उतरां साशणीक जिविताचें जेका सस्मता तो आपलें जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडाची फळां दुसरी खाता. जेजू क्रिस्ताचें नांव. आमेन. गॉड ब्लेस.